देवाचें शुभ वर्तमान. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जातलो. पूण तांकां हें उतर सोजमो नासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. कफरनाहूम पावले आनी घरा येतच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताले तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन ते विवाद करताले. मागीर तो बसलो आनी 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची कशी आसल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो. उपरांत एका भुरग्याक धरून ताका ताचे मोदें उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. देवाचें उतर हें.